आयच्या शुभ वर्तमानान उजवाडाची खबर केल्या आनी उजवाडाची खबर करून जेजूचेर आमी नदर घालुया। जुवाबाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या वेस्वरान जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड। जर तर जेजू संवसाराचो उजवाड जाल्यार बाबा भयणानो जेजून हो उजवाड तुका आनी म्हाका फावो केला। ह्या आख्या वर्सान घोडे आमी उजवाडाचें जिवीत जियेल्या आनी आमचे वरवीं घोडे आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय उजवाड फावो केला। आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक घोडे आदाराची जाल्या। गरीब दुबळ्या सवे आमचो मोग दाखोवन तांच्या काळोखी जिवितान आमी घोडे उजवाडाचे एक किर्ण जाल्या। जे भाशेन भाग्यवान मदर ट्रेसान हे मोरतोले वस्तरेक आपल्या घरांत हाडली, बरो तिचो परामोस केलो आनी भाग्यवान मदर ट्रेसा हे जाणटे वस्तरेक एक उजवाडाचे किर्ण जाले। देखून तूं दुसऱ्यांच्या जिवितान उजवाड जालाय, तुवें दुसऱ्या सवे एक दोळ्याळी कोरणी केलाय, तुवें दुसऱ्यांक बरेपण वाटलाय। देखून देवाक आर्गादी आनी नव्या वर्सान तूं भितर सरतलोय तेन्ना नव्या वर्सान ओदीक तुजो आनी म्हजो उजवाड दुसऱ्यांक तुवें आनी हांवें परजळावंक जाय। वो दुसऱ्यांचे काळोखी जिवीत तुवें आनी हांवें तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक जाय। जेजूनय तेंच केलें। जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना जायत्या जाणांचें जिवीत ताणें उजवाडीत केलें, जायत्या सवे ताणें बरेपण शिंपडायलें। नदर मारुया लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजून 10 कडकारांक बरें केलें आनी 10 कडकार बरे जाल्ले, पूण एकलोच आयलो आनी देवाक ताणें आर्गां आनी दिनवास दिली। आमच्या जिवितान बाबा भयणानो नदर मारुया। देव सोबार बरेपणां आमचे खातीर करता जाल्यार तूं आनी हांव देवाक आर्गां दिता काय? वो जायते पावटी आमच्यो गरजो आमची मागणीच देवा मुखार आमी दवरता काय? जायते पावटी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवंक आमी फाटीं उरता। आमी सायबीण नदर मारल्यार म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारुका देवा सवें मुरगोडटा। सायबीण मायनूय देवाक दिनवासनेचें गीत गायलें, कित्याक तिणें आपल्या जिवितान देवा कडल्यान बरेपणां अनुभवलीं।